आजच्या खबराचित्रात येवकार हांव समीप नार्वेकार. पळयात खबरो विस्तारान. साखळेच्या नगराध्यक्षाचेर अविश्वास हाडून आयज 14 दीस जाले, पूण नवो नगराध्यक्ष वेंचपा खातीर वेंचणूक प्रक्रिया जातना दिश्टी पडना. कायद्या प्रमाण 7 दिसां भितर बसका आफोवन अविश्वास थाराव निकालात काडपाक जाय, पूण तशें कांयच जालें ना. ह्या खातीर काँग्रेस समर्थन गटान न्यायालया कडेन दाद मागपाचें थारायलां. विरोधी गटाक 30 एप्रिलाची तारीख दिल्या. अविश्वास थारावाक 30 एप्रिलाक 43 दीस जातात. वेंचणूक प्रक्रिया फुडें धुकलपाचें कितें कारण आसतलें? भिवपाचीच गरज नाशिल्ली जाल्यार 7 दिसां भितर हो थाराव कित्याक निकालात काडूंक ना? काँग्रेसीच्या धर्मेश सगलानीन प्रस्न विचारला. तुमकां कोर्टाचीच भास कळटा जाल्यार आनीक पर्याय ना अशें म्हणून ताणें कोर्टात दाद मागपाचें थारायलां. पळयात तो कितें म्हणटा तो. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें, वाळपय, कुंकळी, बिचोली, काणकोणा आनी कुडचडे हे इलेक्शन प्लस सांखळी म्युनिसिपालिटीचे बाय इलेक्शन 20 तारखेर जाले. 20 मार्चाचे 22 तारखेर रिजल्ट जालो आनी आयज 1 तारखेर सगळे म्युनिसिपालिटीचो चेअरपर्सन आनी वायस चेअरपर्सन सुद्धा इलेक्ट जालो. विथ ड्यू प्रोसिजर. तांकां सगळ्यांक हांव कॉंग्रॅच्युलेशन करता आमच्या सगळ्यांच्या वतीन. सांखळीचो एक अपवाद आसा, तोच तुमच्या मुखार हाडपा खातीर आमी आयज प्रेस कॉन्फरन्स घेतला. आमी इलेक्शनाक बाय इलेक्शनाक जिखतले बीजेपीचे अगेन्स्ट हेजी आमकां खात्री आसली. तेज्या खातीर बिफोर द इलेक्शन बिफोर द रिजल्ट्स डिक्लेअर 18 मार्चाक आमी नो कॉन्फिडन्स मोशन दिल्ले अगेन्स्ट द प्रेझेंट सिटिंग चेअरपर्सन. 18 मार्चाक बिफोर द इलेक्शन दिल्ले नो कॉन्फिडन्स मोशन 18 तारखेर दिवन हेजे कारण इतलें की सगळे बरोबर आमचे सुद्धा इलेक्शन जावंक जाय नो कॉन्फिडन्स मोशनाचे. एज पर म्युनिसिपालिटी एक्ट सेक्शन 53 subsection 3 it says that meeting has to be conveyed within 10 days after issuing the no confidence motion notice. So as 14 days झाले notice serve केला, so which is illegal. within time frame municipality act प्रमाणे ती सर्व जावंक ना. within 10 days सर्व जावंक ना. हे लोकांक कळूंक जाय. तुमच्या मुखार 7 जण आमी ऑलरेडी उपस्थित आसा. 7 काउन्सिलर्स, 13 काउन्सिलर सांखळी म्युनिसिपालिटीन आसा. 7 म्हणजे मेजॉरिटी. गेले 9 म्हयने आमी हेजी वाट पळयताले आनी दामू गाडी आमचो वांगडी आसलो तेका पिड्यार जाल्यार जवळ 4.5 महिने जाले येयले आनी इलेक्शन घेवपाक सुद्दां आमकां कोर्टाक वचचें पडलेलें. बाबा इलेक्शन आमचें केन्ना घेतलें म्हणून. फर्स्ट पिटिशन सांखळी म्युनिसिपालिटीन हायकोर्टान घातलेली तेन्ना 18 तारखेर हियरिंग आसलें. बॅक डेट 14 तारखेर इलेक्शन कमिशनरान नोटिफिकेशन आमकां हायकोर्टान सबमीट केलें. हो सरकार फक्त कोर्टाचीच भाशा सजमता अशें म्हाका तरी दिसता. आयज नो कॉन्फिडन्स मोशन दिवन जावन तेंच्यांनी डेट जी दिला 30 एप्रील तेका 43 डेज लागता. मुख्यमंत्री म्हणटा भिवपाची गरज ना, पण हेजे वयल्यान कळटा सत्ताचो दुरुपयोग कोण करता आनी कोण भियाता. कुडचडे काकोडा पालिकेत काल जी घडणूक घडली ती दुर्दैवी आशिल्ल्याचें सांगून आम आदमी पार्टीन ताचो निशेध केला. लोकशाय पद्दतीन जिखून आयिल्ल्या उमेदवाराचेर अविश्वास थाराव हाडप ही लजेची गजाल अशें तांचें म्हणणें. पळयात कुडचडे पालिकेंतल्या राजकी भुंयकापाचेर आप कितें म्हणटा ती. Yesterday we had an election were conducted for the post of chairperson in Kuchare Kakora Municipal Council. Deputy Collector Kedar Naik was presided over the election, and in the presence of Chief Officer Pratap Gowde and Sri Honorable Minister Sri Naresh Kabral was there. All the proceedings were followed and the voting was held by the secret ballot. On counting of Balkrishna Hodarkar polled 8 votes and the local MLA backed candidate polled 7 votes.
Nilesh Cabral, without wishing the elected chairperson, has just left the venue, and within 30 minutes of time, we were shocked to know that that the move was going on from the MLA office to dislodge the democratically elected chairperson. It was a disgusting point in Kuchari area. आम्ही इलेक्शन पॅटर्न जर पळयलो ते अंदाजान 13,000 वयर वोटींग जाल्लें. तातूंतली ताज्या पॅनलाचे जे 7 जे जिखून आयले तो म्हणटा तांकां वोट शेअर जो आसा तो फक्त 3,000 आसा. म्हणल्यार 10,000 कुडचडेच्या नागरिकांनी बीजेपी आनी निलेश काब्राल हाका नाकारलेलो आसा. तरी सुद्दां आपलें षडयंत्र चालू दवरून ताणें कशें तरी जे इंडिपेंडंट कावन्सिलर इलेक्ट जाल्ले तातूंतले आपल्या ग्रुपाक ॲड करून 11 जाणांची मिरवणूक ताणें CMA फुड्यान पणजे लायली. ही मिरवणूक जाल्या नंतर असो एक समज जालो की बीजेपी वांगडा 11 जाण आसात. काल कुडचडे काकोडा म्युनिसिपालिटी हॉलांत एक वेगळोच गडबड जालो आनी हो गडबड आमदार आनी मंत्री निलेश काब्राल हाच्या ऑफिसान सावन शिजोवन हाडलो. ताच्या ऑफिसान सावन पयलेच खेपे अशें घडलें की आमदाराच्या मंत्र्याच्या ऑफिसांतल्यान सावन एक मिरवणूक भायर सरता 10 जाणांची. ती मिरवणूक चलून येता कुडचडे काकोडा म्युनिसिपालिटी हॉलांत ज्या जाग्यार चेअरपर्सनाचें काल इलेक्शन आशिल्लें. ही मिरवणूक घेवन आमदार हे आतां निवडून आयिल्ले 15 नगरसेवक तांच्या बरोबर ROच्या सायडीक आपूण बसता पांय वयर काडून. आनीक थंय एक तणाव एक प्रेशर डेव्हलप करपाक करता की ताजो उमेदवार जो आशिल्लो BJP मंडळाचो अध्यक्ष विश्वास सावंत देसाय आनी ताज्या ऑपोजीट आशिल्लो लोकांचो उमेदवार बाळकृष्ण होडारकार. बाळकृष्ण होडारकार हाका डिफीट करूंक जाय म्हूण आपलें प्रेझेन्स थंय दाखयलें. दिस इज नॉट करेक्ट. आनीक हें लोकशायेचे आड लोकांनी जे 15 उमेदवार जे निवडून दिल्यात फेर इलेक्शनांत म्हणुया आमी, जाल्यार तांकां स्वतंत्रताय आसपाक जाय, तांकां मेकळीक आसपाक जाय. त्या कुडचडे काकोडा म्युनिसिपालिटीचो अध्यक्ष और चेअरपर्सन कोण आसचो ही मेकळीक तांकां आसूंक जाय. आनीक लोकशाहीच्या पद्दती प्रमाणे 2 कॅन्डिडेट आशिल्ले, फेर इनफ. विश्वास BJP मंडळ अध्यक्ष आनीक लोकांचो नॉन BJP बाळकृष्ण होडारकार. थंय आमदार मंत्री आसून सुद्धा लोकांनी जे 15 उमेदवार जे आशिल्ले तांणी आपलो स्वाभिमान जागोवन वोटींग जें जालें तें बाळकृष्ण होडारकाराक 8 वोट्स 8 मतां आनीक विश्वास BJP मंडळ अध्यक्ष आनीक आमदाराचो लाडलो ताका 7 मतां. लोकशाही पद्दतीन बाळकृष्ण होडारकार हे जिखून आयले कुडचडे काकोडा म्युनिसिपालिटीचे चेअरपर्सन म्हणून. आमदार थंयच्यान दिवन गेलो. ताच्या वांगडा परत 10 जाणांची मिरवणूक ताच्या ऑफिसान गेली आनी अंदाजान 1 वरा भितर जो लोकशाही पद्दतीन निवडून आयिल्लो बाळकृष्ण होडारकार बाब ताचेर तांणी नो कॉन्फिडन्स मोशन हाची एप्लिकेशन दिलें DMAक एड्रेस करून. दिस इज समथींग अनप्रेसिडेंटेड. In the democracy, in a fair and proper democratic system, this is not acceptable. आनी ही लोकशाहीची कत्तल जी आसा ती कुडचडे काकोडेसान कितलीशीं वर्सां चालूच आसा. लोक ओगी आसात हाजो अर्थ असो न्ही की लोक तूं कितें करता तें सगळें मानून घेतलें अशें न्हू. गोवा 365 खातीर साखळेच्यान महेश गोवेकार आनी पणजेच्यान इर्शाद शेख. MPT स्टिवोडोरस डेल्टा इन्फ्रालॉजिस्टिकान कार्गो हाताळणीचे बाबतीत विक्रमाची नोंद केल्या. शिपगिरायचो वापर करून तांणी एका दिसात 20,120 मेट्रिक टन कार्गो हाताळ्ळो. हो राष्ट्रीय विक्रम आशिल्ल्याचे MPTचो ट्रॅफिक मॅनेजर हिमांशू शेखरान सांगले. MPT हेर पर्यायी कार्गोची दिकेन वाटचाल करता.
हो कार्गो निवळ, तातूंतल्यान कसलेच तरेचें प्रदूशण जावचें ना, वेगवेगळ्या मार्गांचो वापर करून MPT म्हाल निर्यात करपाचो यत्न करता अशें शेखराचें म्हणणें. कार्गो हैंडलिंग है जनरल कार्गो का, और ये जान के आपको खुशी होगी कि ये मतलब क्लीन कार्गो है. डस्ट वाला कोयला वगैरह से हट के पोर्ट अपना प्रयास कर रहा है डाइवर्सिफाई करने का. उसी सिलसिले में ये स्टील का एक्सपोर्ट है, और ये मेडी पर्थ नामक जहाज़ पे बर्थ नंबर 11 पे आज एक दिन में 20,400 से ज़्यादा 20,400 tons of cargo in one day. So this is, I think, definitely a national record by ships gear, of course, by not by harbor mobile cranes, because उनका बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होता है, वो कभी कभी 20,000 टन पर शिफ्ट भी करते हैं. बट अगर शिप्स गियर को ले लें, शिप के ऊपर लगी हुई क्रेन को ले लें, तो ये मेरे ख्याल से इंडिया में पक्का ही रिकॉर्ड है, और मेरे ख्याल से ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हो सकता है, एक दिन में 20,400 टन लोड करने का. और ये करने में बहुत सहयोग निभाया है हमारे ट्रैफिक डिपार्टमेंट के जो ऑपरेटर हैं, CHLD स्टाफ हैं, और सहयोग निभाया है इसका स्टीवडोर है डेल्टा, उसने किया है. और बाकी ऑफकोर्स मैनेजमेंट का तो सपोर्ट रहता ही है, हायर ऑफिशियल्स का, हमारे चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन वगैरह, और पूरे डिपार्टमेंट का ये सहयोग है. तो मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ, और गोवा के लोगों को भी कि ये हम लोग अब क्लीन कार्गो की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं. We are working as an stevedores from last so many years, and we are handling cargo of JSW Steel. Still, we had done a record in this vessel, MV Medi Perth, which was berthed on 30th night, and we have started loading immediately after clearance of customs and immigrations. And in a single day, we have loaded 20,120 tons, which is a record in all major ports as well as in Asia continental. So it was I am very thankful for MPT and for the workers, CHLD and port workers and operators, especially operators, for their hard work towards this vessel to achieve this target. And my full team was operating and monitoring with masters and all other agencies, because coil is not an easy job, because it has to be stored, lashed properly to secure the vessel. So I thank all my colleagues and all my staff for achieving this great milestone. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. मडगांवच्या SGPDA नुस्तें मार्केटाचो वाद सध्या चर्चेत आसा. ह्या वादाचेर उपाय काडपा खातीर दक्षिण गोंय उपजिल्लोधिकाऱ्यान बसका आपयल्ली, पूण SGPDAचे अधिकारी गैरहजर राविल्ल्यान बसका 5 एप्रिलाक दवरल्या. SGPDA नुस्तें मार्केटांतले होलसेल नुस्तें व्यापारी आनी सोंपो कर घेवप्यांचे मदीं कोफुसांव चल्ला. हो वाद उपजिल्लोधिकारी मेरेन पावला. दक्षिणेची उपजिल्लोधिकारी ज्योती कुमारीन ह्या संदर्भात SGPDAचे अधिकाऱ्या बरोबर बसका आपयल्ली, पूण बसकेक नुस्तें संघटनेचे व्यापारी, पुलीस आनी मामलेदार पावले, पूण SGPDAचे कचेरेंतल्यान कोणच आयलो ना. देखून ही बसका 5 एप्रिलाक आपयल्ल्याचें उपजिल्लोधिकाऱ्यान सांगलें. So there was a meeting of the association of this is fishermen's the market association, and with the PI and the Mamladars. This meeting is scheduled again on Monday, in which the SGPD and the contractors and the contractor who is collecting the SOPO also will be present, and the issues will be discussed therein. What are the issues? I still have not had a full-fledged meeting because some members were not present here for the meeting. So it will be discussed on Monday, and then I'll let you know. ना आमची मिटिंगेक तेणें आमकां टायम दिल्ल्या प्रमाण आमी टायमार पावले. आमी कितें आसा तें ताका सांगितलें. ताका ती आपयली काय ते येवना मिटिंगेक. PD येवना आनी कॉन्ट्रॅक्टर येवना. मंडे 1 o'clock आफ्टर. नुस्तें म्हणून आतां स्टडी चालू जावपाक म्हणून आमी तांकां हें केलां. कित्याक इस्टरा लोकांल्या ताका आमकां कॅथलीक भावाचे दीस आमकां हरणे आतां आमगे काय सांगपाक शकना. आतां आमी तांकां कितें रिपोर्ट सांगताले की तुमी धाडा म्हणून नुस्तें. गाडी तुमी होलसेल पीस मागीर हय होलसेल पीस आमगे काय ऑब्जेक्शन ना. पयशे दिवपाक सुद्दां आमकां ऑब्जेक्शन ना. पूण ते पार्टीवाले माल दिवपाक तयार ना घेवन येवपाक. त्या फाटी तेन्ना आमी ताका सांगलेलें आमगे रिटर्न
हांगा सगळें हें चल्लें न्ही, गुंडागिरी चल्ल्या, ड्रायव्हराक त्रास करप. आतां पयर गाडी हाडयली रातचे ते भिवून तेंच्यांनी पेमेंट दिवन गाडी रातोरात भायर गेले. गाडी घेवन येयल्यार आमी कितें जोडटाले न्ही, गोंयकारांक नुस्तें सवाय मेळटलें न्ही. पण तुमगेली गाडी कोणें हाडूंक नाशिल्ली, तुमकां पेमेंट करपाक जाय आशिल्लें. पेमेंट ऑलरेडी आमी तेन्ना सांगलें न्ही, हेका बी दिल्लें आमी SPD लेटर, आमी तेका पेमेंट करपाना म्हणून. आयज एक्चुअली गाडी न्ही, म्हाका तरी गाडी नासलेली आयज, तर गाडी ते येवकूच ना गाडी घेवन. पूण आतां फाल्यां नुस्तें येतलें काय ना तें कांय खबर ना. कांय खबर ना. तरी पूण आमी तेंका प्रेस केला. पळय आतां हे तुमगेले दीस फाल्यां दीस आतां नुस्तें खावपाक दीस 40 दीस सुमार तुमी हें आसा म्हणून एक थोडे दीस तरी 2-4 दीस आमी चालू दवरया, मागीर कितें तें डिसिजन घेवया म्हणून. पूण पळय आतां तें कितें करता. ड्रायव्हर मेन नुस्तें पार्टी भरले, ड्रायव्हर येवपाक रेडी आसपा जाय न्ही. मेन ड्रायव्हर येवन जाल्यार गाडी घेवन येतलो कोण. तरी पूण आमी ट्राय करतले. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार. कोल्हे म्हापशेच्या सातेरी प्रसादीक कला आनी सांस्कृतीक नाट्य मंडळाचो शिशोरोत्सव सुरू जाला. कोल्हेच्या श्री सातेरीच्या देवळान ह्या निमतान दर्जेदार नाटकांच्या सुरबूस खाणाचो नाटक मोगी आस्वाद घेतात. खोर्ली म्हापशेच्या सातेरीच्या देवळात मंगळारा 30 मार्चा सावन नाट्यमाळ सादर करपाक आरंभ जाला. सुरवेक आग्र्याहून दख्खन, 31 मार्चाक गोपाळ राऊळ दिग्दर्शीत अमरदान, जाल्यार 1 एप्रिलाक हिराकांत कळंगुटकराचें कन्या ही सासुरासी जाये हें पांडुरंग कोरगांवकारान दिग्दर्शीत केल्लें नाटक सादर जालें. शुक्रारा रातीकडेन देवीची पालखेंतल्यान मिरवणूक काडल्या उपरांत सरिता करपे आनी सुहास रेडकार दिग्दर्शीत बायको आसून देखणी हें विनोदी नाटक सादर जातलें. शेनवारा 3 एप्रिलाक दनपारां 3 वरांचेर गुलाल आनी रोमटा मेळ जातलो. पळोवया नाटकांतले कांय देखावे. शोध करीत करीत इकडे आलो. तिचाच नवरा आला रे. धुवून घे ती कॉलर, मलकट झालीये. आणि काय ऑफिस मध्ये आल्यावर तिला चहाला ऑफर का केलीस? हे बघ रंजू, तुझी ऑफिस में शिष्टाचार नाही का तो? ती तेवढीच वाट बघत होती. मेली वात्रट पुढची. अरे मला काल काय म्हणाली माहित आहे? काय म्हणाली? म्हणते कशी, तू राजूला शोभत नाहीस ग. शिरक्यांच्या म्हणण्याबरोबर ह्याचं लग्न झालं होतं. तर हा 2 दिवस कोणाशी बोलत नव्हता. सारखा आपल्या त्या मंदटलीच्या पुढं पुढं करायचं. बरं म्हटलं. तुमचंही एकदा बाकीच्या खेळात लग्न झालं होतं. हो. आणि ते सुद्धा माझ्याबरोबर. आठवतच ना? हो, पण दुसरी एक आठवण आहे ना. त्यावेळी मलाच नवरा मुलगा करा असा या माधवला हट्ट धरला होता. बिचारा रडकुंडी झाला होता. पण मी साफ सांगितलं, या असल्या बुद्धू माणसाची बायको मी मुळीच सोडणार नाही. बुद्धू म्हणते. कोणाला पाहिजे बायको? काय येणं केलं? आमंत्रण घालावं. कसलं? सत्यनारायणाच्या पूजेचं? लग्नाचं हो. लग्न? कोणाचं लग्न? मामा, मास्तरांच्या मुलीचं शुभदेचं लग्न आहे. तू वास्तविक सोडून वकिली केव्हापासून करू लागला? लग्न माझ्या मुलीचं शुभेच्छा आहे. पण मामा, तुम्हाला मिळालं ते काय कमी होतं? म्हणून आपला स्वतःचा हक्क सोडून द्यायचा? मामा, दुर्योधनानं सुईच्या अग्रावर मागली ती जमीनही त्या पांडवांना द्यायला नाकारलं, म्हणून त्यावेळी महाभारत घडलं. अहो, तुम्हाला मापटं भरून मिळालं होतं, शिल्लक बाकी होती. एकूण काय, केव्हाही महाभारत घडलं, आजही घडलं आणि विद्याही घडलं. पण मामा, आता पुढं काय करायचं? तोच विचार करतोय. जरी माझं वैभव गेलं, सुख संपलं, नाती गोती विसरली आणि शेवटी मी एकटा. नाही रासाहेब, नाही. तुम्ही एकटे नाहीत, आम्ही आहोत. कशासाठी आहोत रासाहेब? या भेडा सुखारणार, या भेडा सुखारणार रासाहेब. तर या पैशाची आज तुम्हाला गरज आहे. हे बघा मास्तर, मला सदानंदाकडून सगळी माहिती मिळाली आहे. तुम्ही तुमच्या घरावर 20,000 रुपये कर्ज काढले आहेत मला देण्यासाठी.
न केलेल्या चोरीची भेट करण्यासाठी. मास्तर हो, हे बघा, ते चोरीला गेलेले पैसे तुम्ही चोरले नव्हते. ते पैसे कोणी चोरले हे ठाऊक नसलं तरी तुमच्यावरचा चोरीचा कलंक आता धुवून निघाला. तुम्ही आयुष्यभर शिक्षणासारखं पवित्र कार्य हाती घेतलं आणि तारेवरची कसरत करत सगळ्या तुमच्या जीवनाचे दिवस सुखाने काढले. पण आता राहिलेले तुमचे दिवस सुखाने जगण्यासाठी या पैशाची. गोवा 365 खातीर म्हापसा खोर्लेच्यान संदीप कामुलकार. आनी आयचे खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळुया परत फाल्यां ह्याच वेळार. मोग आसो.